भारताचे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वनेता नरेंद्र मोदीजी हांचो विदेश दौऱ्याच्या वेळार जपान आसतले पपुआ दी ज्युनियो, फिजी आणि ऑस्ट्रेलिया हांगासर जे भव्य स्वागत जालें, खरोखरूच प्रत्येक भारतीयाची छाती भरून आयली आसतली। निश्चितरित्या माननीय मोदीजींचे ज्या पद्धतीत जपान हांगासर G7 समीट तांच्यांनी अटेंड केली आणि विश्व शांतीचो संदेश हो पुराय विश्वाक दिल्लो आसा। तांच्यांनी G7 समीट हांगासर बायलॅटरल मिटिंग्स अटेंड केली आणि बायलॅटरल मिटिंग्स अटेंड करता आसतना युनायटेड किंगडम, फ्रांस, साऊथ कोरिया, व्हिएतनाम आणि न्यूझीलंड ह्या विविध देशांच्यो प्रधानमंत्र्यां वांगडा मिटिंग करून विश्व शांतीचो संदेश सगळ्या जाणांक दिल्लो आसा। पपुआ दी ज्युनियो ह्यांच्या प्रायम मिनिस्टरान की ज्या पद्धतीत त्यांचो पांयांक हात लावन तांकां नमस्कार केलो, भारतीय पद्धतीत खरोखरूच म्हणजे एक प्रधानमंत्री जेन्ना माननीय मोदीजींचे अशा पद्धतीत स्वागत हे खूप व्हडलें स्वागत भारत देशाच्या नुसार आसा। त्यांच्यानी आपल्या देशातलो सन्मानित पुरस्कार जेका आमी द ग्रँड कॉम्पिनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लगुआ हो पुरस्कार आपल्या देशातलो दिवन माननीय मोदीजींक सन्मानित केले आणि इतकेच न्ही तर आपल्या देशाचे विविध प्रश्न विश्व स्तराचेर काडपा खातीर माननीय मोदीजीक तांच्यांनी नॉमिनेट केले आणि नॉमिनेट करता आसतना इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साऊथ हे तांच्यांनी म्हणपा खातीर फाटी रावूंक ना। निश्चितरित्या विश्वगुरू जावपाच्या वाटेन भारत देश एक पाऊल फुडें वचत आसा। ऑस्ट्रेलियान सिडनी हांगासर सगळे भारतीय एकत्रित आयिल्ले आणि लिटल इंडिया हाजो फाउंडेशन स्टोन ह्या सगळ्यांनी थंयसर ऑस्ट्रेलियांतल्या सिडनी ह्या कंट्रीत तेंच्यांनी घातलो। ह्या कार्यक्रमाक ऑस्ट्रेलियाचे प्रायम मिनिस्टर हजर आशिल्ले, तांचे फॉरेन मिनिस्टर हजर आशिल्ले। तांच्यांनी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर हे परत एकदा जगासमोर दवरला आणि पुराय जगाचो आमी विचार करपा खातीर तेंच्यांनी सुरवात केल्या। हांव खरोखरूच माननीय मोदीजी हे वर्ल्ड लीडर म्हणून इमर्ज जायत आसा। हांव तांचे खूब खूब अभिनंदन करता।